गोंयचे सगळे गोशाळा आनी नॉर्थ एंड सावथ एस पीची मिटींग आपयल्ली. ती एस पीच्या जाग्यार DYSP दोनूय नॉर्थ एंड सावथ येवना. मेन इश्यू तो स्टे कॅटरचो जातलो, ज्यो सतत रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कूटरवाल्यांक, मोटरसायकलवाले किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडंट जावन कोण तरी हें जाताले. ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेंट आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत लिफ्ट करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गांवांत नासलो. काही गोरवावाले जावं काही लोक अशें समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्यांक व्हरतात आनी कशें, पूण हे चुकीचो समज आसता. कारण आमी शिकेरीचे गोशाळा पळयता ते थोडे म्हणून थंय 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता. आनी हो मोठो हडल जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचें आपयलें. आयज तेंचे बरोबर चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता. उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार फूल सपोर्ट करपाक ते तयार जाले. की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा, जेणे करून रातची गोरवां चड आसताले. आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना, वायट परिणाम जावंक जायना. आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडंट माध्यमांत रस्त्यार येता ही बंद जावंक जाय. तितूनच्या तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडिल्ली ज्यांच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून. ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे, मोर दॅन 5. शेतकाऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता, जर सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरले. तेणें रस्त्यार येवंक दिवच्यो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें म्हणून. तरी आसतना हे 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येतात. आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिसेच्या प्रोटेक्शना अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें, एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळांक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप, तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करतलें. कारण हांव लोकां कडेन मागता की हे ज्यो गोशाळा आहा ह्यो सदांच रिकॉर्ड आहा की डे बाय डे तेंची वाडटा. जी व्हरता जो गैरसमज आहा की कत्तलखान्याक व्हरता आनी खंय ते व्हरता, ना. तेंच्यांनी जे दिसा येना ती गोरवां 8-10 दिसांनी कन्फर्म करपाक तेंच्यांनी ती पळोवची. कारण आमकां जाय तेंचेर विस्वास दवरून ही सगळीं गोरवां जीं आहा आजुनूय आमच्या हिशोबा प्रमाणेच 8,000 गोरवां भायर आहा. गोशाळेन 8,000 ऑलरेडी आहा आनी भायर 8,000 आनीक रस्त्यार शेतकारा कडेन आहा जावं रस्त्यार भोंवता. हेंचो बंदोबस्त करपा खातीर आमी पावलां उचल्ल्या आनी जाता तितके बेगीन वेवस्थीत लायनीर येतले हे सगळे वेव्हार. हें आमी प्रयत्न करता. सर म्हाका सांगा, तेंच्यात एक रेडियम लास्ट टायम एका आसलें की तांकां रेडियम रेडियम आतां रेडियम म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा, जनावरां दिसपाक जाय. सो आमकां जाय की ती आनी रस्त्यार येवंकूच नाका. रेडियमाचो बीन विशय ना. की जाता तितके बेगीन 1 म्हयनो 2-3 म्हयने पासून जर शिफ्ट केली जाय जाल्यार खुबसो फायदो जातलो. रेडियम घातल्यार कितें जातलें, तूं रेडियम दिसता, तूं पळयता. एकदां ड्रायव्हर आमचे आसता ते गजाली करतात जर स्कुटरीन भोंवता आसतना. आनी आमचे आतां हायवे जाला आनी हायवे जातले फुडें ते रस्ते आमचे बरे आहा. रेडियम जावनूय प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. त्या खातीर बेस्ट उपाय म्हणजे शेतकाऱ्यांनी थोडी आपली अर्जन्सी दवरप, आपली इच्छा दवरप, जावं आपली गोरवां जायशी म्हणून गोट्यान. ह्या खातीर आमी स्किमी दवरल्या आनी जेंची गोरवां बेश्टी भोंवता ती आमचे कस्टडीन घेवपाची. ती शेतकाऱ्या कडेन जी 4-5-10 आहा जाल्यार आमी ताका प्राधान्य दिलां की तूं पोस, आमी दिसाक 80 रुपया तुका दिता. तेज्या पली कडेन तेणें सांबाळ करूं येता, एक कोण काव बॉय दवरूं येता आनी कितेंय करूं येता. म्हणजे ताका पोसचें चुकून भायर सरलें आनी गेलें अशें जावंक जायना म्हणूनय ताका पर्याय दवरला. आनी जे घरा कडेन बांदीत ना, करीत ना, ही खंय तरी आमचे कस्टडीन वचपाक जाय. आनी मागता लोकां कडेन फक्त जर तांकां दिसता ही आमी गोरवां शिफ्ट करता, ही खंय तरी कत्तलखान्यान वयता जाल्यार तेंच्यांनी रिकॉर्डार वचचें आनी आपले गोरवां सुरक्षीत आसा हें पळोवपाचें आनी तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विस्वास बसोवपाचो आनी तांकां मदत करपाची आनी सरकाराकूय इनडायरेक्टली मदत जाता. सर पूण तांकां कितें NOC बी दिवपाक शकना आमी?
कोणाक एनओसी जे कोण ट्रान्सपोर्ट करता तांकां नाही कितें तेंचे कडेन कायद्यान कशें आहा पंचायतीन म्युन्सिपाल्टीन गोशाळे कडेन एग्रीमेंट करप त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे ते आपयलेक येता तेंच्यांनी फक्त तांकां दिवप आनी शिफ्ट केली काय तेंच्यांनी तांकां पयशे दिवप आमी पयशे ऑलरेडी पंचायतीच्यान कस्टडीन दवरल्या पंचायतीन आयज 10 गोरवां दिली जाल्यार ती 10 गोरवां तितून गेली गोशाळेन गेल्या उपरांत त्या 10 गोरवांक आमी पर डे 150 रुपया दिता ते एंट्री जाल्या उपरांत पूण ही शिफ्टिंगाचे जे पयशे आहा ते पंचायतीन तांकां दिवपाचे जे पयशे आमी ऑलरेडी पंचायती कडेन डेपॉजीट केल्ले सो थंय शिफ्ट करप तांकां पोसप सगळो सरकार करता फक्त आमचे सोशल वर्कर कोण जे आहा हे पंचायतीन जे सरपंच डेप्युटी मेंबर काम करता जावं जेंकां गोप्रेमी आहा हेंच्यांनी ह्या माध्यमान काम केलें जाय जाल्यार सगळें वेवस्थीत जातलें तुमी कितें एक्शन घेतलें ते गोरवां धाडटा सुद्दां एक्शन ना आमी शिफ्टूच करप